नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मुखार सहयोगकार हांव गौरीश परवामणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो। ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरांत पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। प्लास्टीक कोयराचेर जायना सामकी प्रक्रिया। मडगांव जिल्लो न्यायालया लागीं उडयल्ल्या मातयेंत सापडल्यो प्लास्टिकाच्यो पोतयो। मांद्रेच्या देसाय वाड्यावयल्या लोकांक उदका खातीर काडचे पडटा त्रास। 16,000 सोडूनच दियात, 500 लिटर लेगीत मेळना उदक। मयेच्या लायटीचो प्रश्न बेगीनूच जातलो सुटावो, आमदार प्रेमेंद्र शेटान दिली माहिती। गोंयांत कोळसो नाका, समाज वावुरपी शंकर पोळजीन कोळशाच्या हाताळणे आड परतून काडलो आवाज। आनी पेडणेच्या हळण, कासारवणे आनी चांदेल हंसापूर पंचायती खातीर जातले मतदान। 17 प्रभागांतल्यान वट्ट 40 उमेदवार आसा रिंगणात। आनी आतां खबरो विस्तारांत। मडगांव फातोर्डेच्या नागरिकांनी दाखल केल्ले कागाळीचे आधाराचेर गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी बेरेस्तारा जिल्लो न्यायालयाच्या लागसार आशिल्ल्या डंपिंग थळाची तपासणी करून उडयल्ल्या कोयराचे नमुने जे आसा ते एकठांय केले। उडयल्ल्या कोयऱ्यांतल्यान सोंसपाक जायना असो वास पातळिल्ल्यान शॅडो कावन्सिल ऑफ मारगांव बॅनरा खाला नागरिकांनी आनी सामान्य लोकांनी 24 नोव्हेंबराक गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा मुखार कागाळ करून उडयल्ल्या कोयराची चांचणी करपाची मागणी केल्ली। Just as last time during the visit of Margaon MLA and the Waste Management Corporation MD Levinson had discovered a milk bag of 13 rupees grade, that is of 2006. Here we are getting similar bags. So now what sort of remediation has happened where? So they were trying to prove that the remediation process is happening successfully, and here we are getting the same package here. So what do we prove by this? There by the display of a bag, they try to convey to the public that bioremediation is taking place scientifically. And now what do we have to say on this? When the same 13 rupees bags are found here of 2006 probably, we don't know when. This is what we want to try to prove, that this is not bioremediated waste, this is not inert, nor this is compost. हर घर जल ह्या येवजणे खाला सरकारान 16,000 लिटर फुकट उदक दिवपाचे उतर दिल्ले, पूण सद्याची परिस्थिती पळयली जाल्यार हे फकत वेंचणुके वेळार दिल्ले आश्वासन अशें दिसून येता। मांद्रे देसायनगर वाठारांतल्या लोकांक कितलेशेच म्हयने जाले उदकाचो उणाव सोंसचो पडटा। आदी टँकरान तरी उदकाची पुरवण जाताली, पूण आतां तेंय मेळना। थळाव्यांक पयशे दिवन स्वता उदकाची वेवस्था करची पडटा। देखून सरकारान ह्या घडणुकेची गांभीर्यान दखल घेवपाची गरज आसा अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केलेली आसा। दोन महिने झाले आमका पाणी येईना ना। पयऱ्यान पाणी एक दीस केव्हा येता आणि एक दीस शापत ना। आज आमका शापच पाणी येऊंक ना। काय करपाचा, बाये आमका हय लागीना ना। पाणी आमका सरकारान 1,600 लिटर फ्री केला तेतून आमका पयऱ्यानसून 4 दीस पयऱ्यान पाणी येता। 500 लिटर सुद्धा पाणी येना, त्या आमी काय करूची? आमका जर टँकर सांगलो जाल्यार तू पायपा ना म्हणटात, पायपा सांगली जाल्यार 3 आमका पायपा जाय पडटा, ते आमी कसं काय करूचा? आमका एक हप्तो उदक येयल्यार एक हप्तो उदक येयत ना, आनी सारकें तें उदक येयना। आतां आमची ल्हान भुरगीं आहा आनी तांकां आमी आल्यार उदक खंयचें घालचें? आतां कोणाक फोन मारूंक गेल्यार ते म्हणटात टँकराक उदक ना, कोण डॅमाक उदक ना, हे तेंचें आयकपाचें आमी। आनी मागीर इल्लेशें उदक सोडटात आनी मागीर 10 मिनटां 5 मिनटांनी तें उदीक बंद जाता। आनी आमी सदां आतां तो टँकर हाडटात, ते टँकराक 1200 रुपया पडटात।
आमी फारीक करचें पडटा तें. आतां आमी कितें करपाचें आतां हे विशया वयसून आमकां कांयच समजना कितें करपाचें तें. अशेंच तर आमी खंय वयतात तेन्ना अशेंच रस्त्यांचेर हें उदक अशें व्हांवता, तें उदक कोण पडोवन तें तरी उदीक आमकां इल्लें दियात तुमी. आमकां तर पाणीच जाय, आमकां आनी कांय ना. सगळें पाणी ते सकयल लायनीक भरपूर पाणी आसता. म्हणजे तुमकां अशें म्हणपाचें आहा की हॉटेल लायनांक चड उदक वयता? लायनीकच त्यांनी पाणी सोडलेलं आसा. ओके. ना ते रातच्या 9 10 कित्याक ते काम करतात तर येवन ते. मये मतदारसंघातली लायटीची समस्या सुरळीत करपा खातीर अंडरग्राउंड केबल घालपाची येवजण चालीक लायतलो. शिरगांवच्यान ह्या येवजणेक सुरवात जातली. तशेंच हे काम बेगोबेग पुराय जातलें अशें उतर मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटान दिलां. वीज खात्याच्या सहकार्यान बिरेस्तारा सिकेरीच्या गोशाळे कडेन बसयल्ल्या ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण केले उपरांत आमदार उलयताले. जेन्ना आमी तेंचे कडेन खंयची एक फायल घेवन वयता ते प्रामुख्यान ते बारकायेन लक्ष दिवन ते त्वरीत ती सुटावो जावचें म्हणून तेंचो मुख्यता तेंचें लक्ष आसता. आनी म्हाका सांगपाकूय खूब खुशी भोगता जे अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम आमी आतां पळय मतदारसंघान घेतलेलें आहा तितून प्रामुख्यान पयलें काम आहा तें शिरगांव पंचायतीचें आहा. शिरगांव पंचायत हे सगळ्या टोटल अंडरग्रावंड जावचें म्हणून आमची फायल पुटअप जाल्ली आहा. 2 दिसान ती फायल पुटअप जावन म्हणजे सीए कडसून ती मिनिस्टरा कडेन वयतली आनी मिनिस्टरा कडसून रोखडी म्हणजे म्हाका दिसता जात्रे पयलीं सुद्दां हें काम कंप्लीट जावंक शकता. म्हणजे मये मतदारसंघाच्या 7 पंचायती पैकी आमी सगळ्यान देवीच्या चरणी ही आमी काम पुष्प आमचें म्हणटा तें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें पयल्यान जावचें अशें म्हणून आमी ठरयल्लें आहा आनी तें कामाक सगळ्यांनी सहकार्य केल्लें आहा. गोंयांत कोळसो हाताळप बंद करा समाज वावुरपी शंकर पोळजीन अशी मागणी केल्या. ह्या विशीं गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन कागाळ केल्ली. ह्या कागाळीची दाखल घेवन मंडळान प्रदूषणाची पळोवणी लेगीत केली. तेन्ना खऱ्यांनीच प्रदूषण जाता हें तांच्या लक्षांत आयलें. पूण ह्या विशीं ते आतां कसो रिपोर्ट तयार करतले तें आपल्याक खबर ना. पूण लोकांच्या भलायकेचो प्रश्न विचारांत घेवन तांणी रिपोर्ट तयार करचो अशी मागणी शंकर पोळजीन केल्या. ऑफिशियल्स आमच्या सड्याचेर येयलेले आनी कोल इन्स्पेक्शन करपाक येयलेले. हांव परत तुमकां अशें कितें दाखयता तर तुमकां कळपाक जाय की कोळसो मातसो हातीक लागलो काय कितें जाता तें. ओके. सो आयज जे हार्बर ते येयले तेन्ना आमी तांकां दाखयलें की अदानी आनी जिंदालाचो कोल कसो हँडल जाता तो. आमी रस्त्याचेर पडलेली स्पिलेज दाखयली तांकां, पावडर दाखयलो आनी 10 to 40 सायज कॅलिब्रेटेड ओर जी वयता प्लांटांक, स्पॉन्ज आयन प्लांटांक वयता ती सुद्दां आमी तांकां दाखयली आनी तेंच्यांनी एक्सेप्ट केलें की देर इज अ कोल पोल्युशन. आनी आतां तेंच्या रिपोर्टान कितें येतलें तें म्हाका खबर ना. कित्याक सांग हांगासर मॅन्युप्युलेशन चड जाता. कित्याक सांग सगळे पॉलिटिशियन्स इनवॉल्व आहा, व्हडले ब्युरोक्रेट्स इनवॉल्व आहा कितें. सो आमी सद्दां ईच एंड एवरी डे आमी बोवाळ मारता आमकां कोल पोल्युशन जाता आनी दीस इज अ हेल्थ हेजार्ड. हो जो हेजार्डस कोल तुमी पोर्टान हाडटा ओके, हे पोल्युशन लोकांच्या घरान वयता, लोक जेयता खाता, हे आमी तांकां दाखोवन दिल्लेलें आसा कितें. आनी परत आमी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केलें की तुमी डोर टू डोर विजीट करा जे जाग्याचेर कोल पोल्युशन लोकांच्या घरान वयता. वी आर इटींग कोल, वी आर ड्रिंकींग कोल, वी आर ब्रिदींग कोल. ओके. सो आयज आमी तांकां ह्या फ्लायओवराचेर सुद्दां हाडून दाखयला ज्या जाग्याचेर हांवें प्रोटेस्ट केल्लो कोल स्पिलेज एवरी डे पडटा म्हणून कितें, ती सुद्दां प्लेस दाखयल्या, तो सुद्दां डस्ट दाखयला तांकां कितें. आनी आयज सगळें आमी तांकां समजोवन सांगलां. आतां फुडें ते कितें डिसिजन घेतले कितें तें आमकां खबर ना, पूण तेंच्यांनी म्हाज्या हिसपान जाल्यार पॉझिटिव्ह डिसिजन घेवपाक जाय आनी गोंयान कोळसो बंद करपाक जाय. कित्याक आमचे न्हंय प्रदुशीत जाल्लेले आसा, आमची जंगलां काबार जाल्लेली आसा. डबल ट्रॅकिंगा खातीर आमच्या लोकांचे पुर्वजांचे जमिनी हडप करपाक सोदता आनी ह्या डबल ट्रॅकिंगा खातीर आमची जंगलां काबार करपाक सोदता. पेडणे म्हालांतल्या हळण, कासरवणे आनी चांदेल अंचापूर ह्या 3 पंचायती खातीर 9 डिसेंबराक मतदान जातलें. ह्या फाटभुंयेर सरकारी यंत्रणा तयारेक लागलेली आसा. मतदान पेटयो वांटप सुरू आसा. 17 वार्डांतल्यान वट्ट 40 उमेदवार ह्या रिंगणांत आसात. आदींच 2 उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयले. 4088 मतदार ह्या वेंचणुकेंत मतदान करतले. 9 तारखेक मतदान जावन 11 तारखेक निकाल जाहीर जातलो. ह्या 3 पंचायतींतल्या मतदारांनी मोठ्या प्रमाणात येवन योग्य उमेदवाराक निवडून आपली ग्रामपंचायत मजबूत करची अशें आवाहन अधिकाऱ्यांनी केलां. मामलेदार पेडणे आनी आरो फॉर विलेज पंचायत चांदेल, आसापूर, कासारवाडणे आनी हलोर्ना ह्या 3 पंचायती खातीर आतां इलेक्शन जाता. ते इलेक्शन फाल्यां जातलें
आनी तेजो रिजल्ट 11 तारखेर आसतलो. ह्या टोटल 3 पंचायती खातीर 17 वार्ड आसा. भितरले 2 वार्ड अनओपोज येयलेले आसा. टोटल कॅन्डिडेट 42 आसले. 2 कॅन्डिडेट अनओपोज जाल्या कारणान आतां 40 कॅन्डिडेट आतां इलेक्शन लडयतले. टोटल बूथ आसा ते बूथ केंद्र आसा ते 13 आसा आनी टोटल वोटर्स आसा ते 4388. सो हांव सगळ्या ह्या 3 गांवांच्या लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणान घरांतले भायर सरून मतदान करचें आनी आपले योग्य मत हाडून लोकांक निवडून हाडचें. टोटल स्टाफ ह्या इलेक्शना खातीर आमी 300 स्टाफ टोटल हाडलेलो आसा. पणजेचे फेस्त राजधानी पणजेचे फामाद मेरी इमॅक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्चीचे फेस्त बेरेस्तारा व्हडा दबाज्यान आनी भक्ती भावान मनयले. कोरोना महामारीच्या काळात परिस्थिती नियंत्रणात नाशिल्ल्यान हे 2 वर्सां जाली फेस्त व्हडा प्रमाणात तशें मनूंक मेळ्ळें ना. अंदू फादर हेनरी फाल्कांव हांच्या मुखेलपणा खाला फेस्ताची मुखेल प्रार्थना जाली. तशेंच फेस्ताच्या निमतान चर्चीच्या आवारात सायबिणीचे पुरसांव काडले. ह्या फेस्ता खातीर पुराय गोंयचे तशेंच हेर राज्यांतले भावीक व्हडा प्रमाणात उपस्थित आशिल्ले. आयज आमी निकतीच इमाकुलादा कोंसेसांव सायबिणीची परब समोर उबल्या व्हडा दबाज्यान आनी व्हडा बाबडतान. आमी आयच्या दिसा हे परबे सोमयार 7 मिसां पवीत मिसाची बेट मांडून हाडल्यान निमाणें जातले 5:30 वरांचेर आमच्या इगोर्जेच्या भायर मैदानार. पयले सुवातेर हांव सोमेस्तांक तुमकां सगल्यांक म्हजें उतर आयकतल्यांक हॅपी फिस्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ इमॅक्युलेट कन्सेप्शन अशें म्हणटा आनी तुमकां विश करता. आंकवार मारयेन तुमकां सगल्यांक भरपूर आशिर्वाद दिवं, कित्याक ती आस्कारीण पणजेची, फिरगोजेची आनी इगोर्जेची न्हयच फकत क्रिस्ती भाव भयणांची, दुसऱ्या धर्माची पुर्यान. आनी आयच्या समारोहान जायतो दुसऱ्या धर्माचो लोक हाजीर आसलो आनी आतां 3 वरां ताण तिची मुर्ती आसा, स्टॅच्यू आसा. जायतो लोक दुसऱ्या धर्माचो पांयां पडूंक येतलो हें आमकां पळोवन खुशालकाय भोगता. ह्या परबेच्या सोमयार आमकां खूब आदार मेवला. आमचो CCP कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पणजी, मेयर, डेप्युटी मेयर, मागीर सिटी कमिशनर आनी आमकां भरपूर आदार दिला. ट्रॅफिक सेल PI आनी सुमार 25 पुलीसमॅन ट्रॅफिकाचो बंदोबस्त केला. आमी खूब दादोशी आनी सगळे तरेन बरें जालां. म्हणटकूच आमकां खात्री आसा हे वर्साची वर्सा परब जाता पळय ती आमकां अदीक एकठांयता आनी बरोबर हाडटा. तुमकां खबर आसतली की कोविडाक लागून आमी 2 वर्सां जालीं ही व्हडली परब दबाज्यान करूंक आमचे कडेन शकले ना. देखूनच ह्या वर्सा व्हडा दबाज्यान आमी परब सोबरबल्या. सगल्यांक तुमकां अनेक पावट हॅपी फिस्ट हांव दिता. आशवे मांद्रे हांगासर बेरेस्तारा भुमिका देवीची जात्रा जाली. ही जात्रा दत्त जयंतीच्या दुसऱ्या दिसा पाडव्याक जाता. भुमिका देवी ही मांद्रे गांवच्या 12 वाड्यांची पयलो मान आशिल्ली देवी जावन आसा. ह्या जात्रेक दर वर्सा महाराष्ट्र, कारवारचे आनी हेर राज्यांतले लोक भक्तिभावान व्हडा प्रमाणात भुमिका देवीचे दर्शन घेवपाक हांगासर येतात.
समग्र शिक्षा अभियाना अंतर्गत नादोडा रेवाड्याच्या सरकारी विद्यालयात टुरिझम आणि हॉस्पिटॅलिटी हो विषय घेतिल्ल्या इयत्ता 9वी आणि 10वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर खासा शैक्षणिक भोंवडी आयोजित केल्ली। ह्या भोंवडेचो मुखेली नितेश पेडणेकरा खाला वायल्डरनेस्ट नेचर रिसॉर्ट चोल्ला, हरवळेचो घसघसो, हरवळेचे भुंयार ह्यो सगळ्यो फामाद सुवाती विद्यार्थ्यांक दाखयल्यो। फाटली कांय वर्सां विद्यार्थ्यांक फकत दर्यावेळो, क्लब, कॅसिनो, बाजार ह्या पुरती टुरिझम आणि हॉस्पिटॅलिटी ह्या विशया खाला भोंवडी करतालो, पूण अंदू नादोरा रेवाराच्या सरकारी विद्यालयान सैमीक दृश्टिकोन नदरे मुखार दवरून एक आर्विल्ले परंपरा दाखोवन हे शैक्षणिक भोंवडी यशस्वी केली। कितले प्रकल्प तयार केले आणि करतले, मात जो मेरेन आपल्या मनशाक कोयर घरच्या वेगळायेचो कसो दिसना तो मेरेन सत्यस्थिती केन्नाच बदलची ना, अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेचें म्हणणें आसा। जायत्या पंचायतींनी वोलो कोयर आनी सुको कोयर एकठांय करपाक सुरवात केल्या, तशेंच बीन लेगीत दिल्यात। जो मेरेन मनीस स्वता विचार करिना तो मेरेन ही प्रवृत्ती बदलची ना। पंचायत महिला शक्ती अभियानान जी जापसालदारकी आपल्याला खांद्यार घेवन नितळ गोंय आणि स्वच्छ भारत करपाचो हावेस मनात बाळगिला, ह्या खातीर तांची खरी तोखणाय करपाची गरज आसा, अशें रोहन खंवटेन म्हटलां। कित्याक ही वास्तुस्थिती अशी आसा की आमी कितलीय प्रकल्प तयार केले, जो पर्यंत आपल्या मनशाक दिसना की गार्बेज सेग्रिगेट करचो घरच्यान, खुबश्या पंचायतींनी बीन सुद्दां दिवपाक स्टार्ट केले, एक वेट वेस्ट, एक ड्राय वेस्ट। खुबश्या पंचायतींनी प्लास्टिक आणि बाकीचे कलेक्ट करपाकय तुमच्या भितर तुम्ही ऑलरेडी इनिशिएटिव्ह घेतले आसतल्यो की प्लास्टिक कलेक्ट कर, मेडिकल वेस्ट कलेक्ट कर, ग्लास आयटम्स कलेक्ट कर, सगळे बरें आसा। तरी गार्बेज आपणे उडोवपाचो हक्क आपूण सोडना। हो मनीस जो पर्यंत ही प्रवृत्ती चेंज करना तितले पर्यंत हे चॅलेंजीस चालूच उरतले। वेट वेस्ट आमी गांवांनी आमकां व्हडलो चॅलेंज येना, कित्याक ते फाटल्यान झाडांनी वापरून घेतात। अर्बन सिटीन आयले जाल्यार प्रॉब्लेम येता। आज चॅलेंज आमी एक सायडी प्लास्टिकाचो उलयता आनी ऑल्टरनेट सोदतात। अशे चॅलेंजीस ईच भागान पळयले जाल्यार म्हाका दिसता थंय काम करपाची गरज आसा। आणि आज ते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आमच्या गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानान घेतल्या ती खरीच कौतुकस्पार्थ आसा। म्हणून तुमकां सगळ्यांत पयलीं अभिनंदन करता की यू हॅव टेकन अ गुड इनिशिएटिव्ह टू नॉट ओनली लुक एट नितळ गोंय पूण स्वच्छ भारत म्हणून एक बरें एक्झाम्पल तयार करपाक घेतला। हे अवेअरनेस प्रोग्राम परत गावांनी वचप आनी तांकां मेळप हे खूब इम्पॉर्टंट। आणि हे करता आसतना सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट जावं तेरी जावं असली फाउंडेशनां हाऊ दे कॅन बी सप्लिमेंटिंग युअर आयडियाज ऑर आवर आयडियाज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। सगळ्या क्षेत्रांत बायलां फुडें आसात अशें कोयर वेवस्थापन जागृताय ह्या कार्यावळीक मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें। जाल्यार घरचो खांबो म्हटल्यार बायलां जसो तेंको दिता तसो दादलो दिवपाक शकनात। नैतिकता आनी आर्थीक नदरेन बायलां फुडें सरपाक लागला अशें तांणी ह्या वेळार उलोवप केलें। टेरी गोवा हांच्या जोडपावलान गोंय पंचायत महिला शक्ती अभियानान कोयर वेवस्थापन जागृताय कार्यावळ आयोजीत केल्ली। ह्या कार्यावळीक मंत्री रोहन मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले। आरोग्या बाबतीत जावं बाकीच्या हातून जावं महिला सदांच फुडें आसता। म्हजें स्वता मानप आसा की घरचो कोणो म्हणटा ती महिला म्हणून। आणि खंयचेय कार्यक्रम जाल्यार मुद्दम कित्याक म्हणटा कित्याक शेवटी आमी जरी हे जाले घरातले अर्निंग मेंबर्स म्हणा जाल्यार कितें तो सपोर्ट जो महिला दिता तो दादलो मनीस दिवंक शकना। मोरल, फायनान्शियल सगळ्या वाटेन द लेडी बिकम्स सपोर्ट। बायल मनीस समज नासली घरा जाल्यार घर हालता, दादलो मनीस नासलो जाल्यार तरी ती बायल मनीस
मॅनेज करून ते संसार थंय फुडें व्हरता. आनी हे एग्जाम्पल्स आर नॉट फॉर यू एंड मी, इट इज ज्या तरेन लायफ चलता. आयज सावन 4 दिसांची संवसारीक आयुर्वेद काँग्रेस परिशद सुरू जाली. ही 9वी परिशद 8 ते 11 डिसेंबर मेरेन पणजे तशेंच गोंयच्या हेर वाठारांत जातली. त्या भायर ह्या परिशदेचो एक भाग म्हणून आरोग्य एक्सपो लेगीत आयोजीत केला. हातूंत सुमार 200 प्रदर्शकांचो आस्पाव आसा. देखून सगळ्या गोंयकारांनी आनी आयुर्वेदाच्या मळार वावुरप्यांनी तशेंच आयुर्वेद एक्सपोतूय वांटेकार जावन तांची उर्बा वाडोवची अशें आवाहन आयोजकांनी केलां. गोंयांत स्पिरिच्युअल ट्युरिझम हाडपाचो विचार आसा. देखून ते प्रमाण तंत्रगिन्यानाच्या आदारान कामाक सुरवात जाल्ली आसा. फुडल्या 4 ते 6 म्हयन्यां भितून ह्या पर्यटनाचो आस्वाद घेवपाक मेळटलो अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिला. गोंयांत येवपी दर एक पर्यटक हो फक्त इको ट्युरिझम हाका लागून भुलून वता. तशेंच गोंयची खरी जी वळख आसा ती दर्यावेळी पुरतीच मर्यादीत नासून परशुराम भुमी आनी सायबाच्या नांवांत फामाद गोंयांत देवळां आनी इगर्जीचोय आस्पाव आसा. हे लोकांक कळपाक जाय अशें मत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन उक्तायलां. I mean, one of the modes of tourism which we need to change and look at very seriously, and Goa tourism is starting work is on spiritual tourism. म्हाका दिसता गोंयांत परशुराम भुमी म्हणटा आमी, गोंय सायबाचो जागो म्हणटा, पूण when the world comes, it comes only for our part of beaches. इको टुरिझम प्रमोट करता आसतना आमी सर्कीट्स तयार करता आसतना temples and churches have a role to play. So I think after talking to the temples and they are looking कोणाक on board करपाक जाय, we will open up spiritual tourism. lot of technology has been coming in where तुका तुझे दर्शन जावं पुजा जावं ऑनलायन सुद्दां करपाक मेळटा. जे लोक पावनात तांकां तें करपाक मेळटा. वी आर ट्रायंग टू बी फॅसिलिटेटर्स टू ऑपॉर्च्युनिटीज वेर पीपल वूड लायक टू सी. एट द सेम टायम आमची देवळां कितली रीच आसा कल्चरान ती दाखोवपाक जाय. चर्चीस कितले आसा, ओल्ड गोवा सोडून बाकी आनी कितें करपाक मेळटा हे थोड्या गजालीचेर विचार चालू आसा. एक्सकर्शन्स कशे तयार करप, टुरिस्टाक बरो प्ले कसो दिवप आनी तातूंतल्यान हाव वी कॉम्प्लिमेंट इट. म्हणजे आमी समज पणजेच्यान पोंडा, पोंडाच्यान दूदसागरच्यान तांबडी सुर्लात समज इको टुरिझम आसा, वेलनेस आसा, योगीक डेस्टिनेशन आसा, जाल्यार हाव डू वी मेक इट हें सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर करप आनी बाकीच्यो गजाली ऑलरेडी स्टार्ट केल्ल्यो आसा. म्हाका दिसता फुडल्या 4 ते 6 म्हयन्या भितर स्पिरिच्युअल टुरिझम वील फायंड अ गूड वर्टिकल एज फार एज गोवा इज कन्सर्न. आनी तें कॉम्प्लिमेंट करपाक परत होमस्टे आनी ताजी पॉलिसी समज केली जाल्यार वीच इज ऑलरेडी होमस्टे ड्राफ्ट ऑलरेडी पॉलिसी केल्ली आसा वीच वी आर मुवींग अहेड. सो ह्यो केल्यो जाल्यार एकोनॉमीक वर्टिकल गांवांनी जशें आमी मुख्यमंत्री म्हणटा अंत्योदय प्रमाणे जाल्यार म्हाका दिसता वील बी एबल टू रीच टू द रिमोटस्ट ऑफ द विलेज वेर पीपल वॉन्ट टू कम फॉर एक्सपिरियन्शियल वे ऑफ थिंकींग. आमी ट्युरिस्टाचो स्टे जो नॉर्मल 3 ते 4 दीस डॉमेस्टीक आसता, 9 दीस इंटरनॅशनल आसता, ती वाडोवपाचो प्रयत्न चालू करता. सो इकॉनॉमिकली वी आर एबल टू ड्रायव्ह मोर थिंग्स अँड एन्श्युअर इट रिचीज द लास्ट पर्सन एज फार एज गोवा इज कन्सर्न. तो आमचो प्रयत्न चालू आसा आनी म्हाका दिसता ह्या 4 ते 6 म्हयन्या भितर इट वील बी ऑन द ग्रावंड. IT मळाची उदरगत वाड जातली जाल्यार गांवागांवनी स्टार्टअप सुरू करप गरजेचें अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें उक्तायलां. सांखळी अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटीच्या नव्या इमारतीची बुनयाद घातल्या उपरांत मुखेलमंत्री उलयताले. ह्या वेळार सहकार खात्याचे निबंधक विशांत गावणेकर, सोसायटीचे अध्यक्ष अनिल काणेकर, उपाध्यक्ष दत्ताराम पोकळे, प्रेमानंद चावडीकर, प्रदीप मळीक आनी हेर संचालक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. Society can take the initiatives and to coordinate with this type of movement so that नवीन तरणाटे या व्यवसायाकडे स्टार्टअप सेलाकडे जॉईन जावपाक शकता. आमकां स्टार्टअपाच्या बाबतीत म्हणजे गोंयांत जेन्ना एखाद्या वेळी ल्हानशी कॉपरेटिव्ह सोसायटी 1-2 करीत खूब व्हडल्यो जाल्यो, त्याच पद्दतीन IT ग्रो जावपा खातीर सुद्दां आमकां स्टार्टअप खूब मोठ्या प्रमाणात सुरू जावपाक जाय. ते अशाच कॉपरेटिव्ह सोसायटीच्या निमित्तान 1-2 कॉपरेटिव्ह स्टार्टअप सुरू करपा खातीर आमी जर युवकांक प्रत्येक सोसायटीन प्रमोट केले आसत जाल्यार इन फ्युचर स्टार्टअप इंडस्ट्री खूब मोठ्या प्रमाणात ग्रो जावपाक शकता. त्याच धर्तीचेर प्रत्येक शहरात आनी प्रत्येक गावात कॉपरेटिव्ह सोसायटी आसा, त्याच धर्तीचेर प्रत्येक गावात आनी शहरात एक तरी स्टार्टअप सुरू जावचो. हाज्या खातीर म्हाका दिसता आमच्या कॉपरेटिव्ह सोसायटीनी प्रयत्न करचे. कॉपरेटिव्ह मुवमेंटा प्रमाणे स्टार्टअप मुवमेंट, IT मुवमेंट गावागावांतल्यान सुरू करूया. तुमच्या सगळ्या कॉपरेटिव्ह सोसायटीच्या सहकार्य अपेक्षित आसा.
हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या यूट्यूब चॅनल फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.